नमस्कार पळय प्रुडंट खबरो. विश्वजीत राणे अपात्रता केशीत सभापती मायकला मुखार सुनावणी. अपात्रता याचिका आयली तेन्ना विश्वजीत आमदार नाशिल्लो. सभापती मुखार आर्ग्युमेंट. निकाल 22 मायाक. मायकलाक जावंक जाय सीएम. पक्ष मुख्यमंत्री करतलो म्हणून रावला. मायकलाची जाहीर इत्सा. प्रमोद सावंत म्हणटा सध्या हांव मुख्यमंत्री. दुसऱ्याचो प्रश्नच येना. बीजेपी मुखार सभापतीच्या वेंचणुकेचो पेच. ग्रेटर पणजी पीडीएक आपलो विरोध आशिल्लो, मात फाटीं कितें जालें तें सांगूंक आज पर्रीकार ना. वेलिंगकाराची उमेदवारी बीजेपीक हरोवंक स्मार्ट सिटीचेर चवकशेक तयार. सिद्धार्थ सीसीपीची केस्तांवां रस्त्यार. स्मार्ट सिटीचे काम महापौरान उडयलें बंद. आदी सांगून बसून खंय चल्ले मनमानी. कॉन्ट्रॅक्टरांचें सामान उखल्लें. आयुक्त राजकारण करता म्हणून नगरसेवकाचो घेराव. आणि बीजेपीन भाऊ बांदोडकाराक अटक करून दवरचो न्ही. मिरामारची समाधी लोकांक उक्ती करपाची म्हूण गोवा सुरक्षा मंचाची मागणी. गेट हुपून वेलिंगकारान भाऊक घालें गाराणें. कासव सांबाळ सुवाती वेले बेकायदेशीर अतिक्रमणाचेर कारवाये विशीं दर्यादेग वेवस्थापन अधिकारिणी कडच्यान कारवाय रिपोर्ट येवंक नाशिल्ल्यान 1 कोटी लुकसाण भरपाईचो आदेश. फायन भरूंक ग्रीन ट्रिब्युनलाचो 1 सप्तकाचो प्राझ. आमदार मंत्री विश्वजीत राणे आड अपात्रता याचिकेचो निकाल सभापती 22 मायाक दितलो. विश्वजीत आड याचिकेचेर बेस्तारा विधानसभा संकुलांत सभापती मुखार आर्ग्युमेंट जाले. आदलो काँग्रेस आमदार विश्वजितान व्हीप मोडलो म्हूण ही याचिका. आमदारकी सोडून तो बीजेपींत गेल्लो. सभापती म्हणटा अपात्रता याचिका आयली तेन्ना विश्वजीत आमदार नाशिल्लो असो आर्ग्युमेंट. And I have heard their arguments, and the arguments mostly was on whether Vishwajit Rane was the member of the house at the time of the disqualification petition. So he was not the member. We have taken it on record that under 10th schedule, whether ex-member, when he is not a member, whether a disqualification petition can be filed. There were counter arguments from that, and both the parties have said that they will not file rejoinders. After going through all the judgment of Supreme Court and hearing the petitioner and the respondent, we have kept the orders on 22nd of May. मोगोच्या विलिनीकरणाचेर विचारल्यार सभापती म्हणटा विश्वजिता भशेन तिवूय अपात्रताय केस सभापती मुखारूच येवंक जाय. बाबू आनी पावसकारा आड अपात्रताय केस गेल्या हायकोर्टात. सभापतीक आयल्या नोटीस. We are going to rely on certain Supreme Court judgments in the High Court and tell the High Court that this petition is not maintainable before the High Court. It should be reverted back to the Speaker's office. They should have filed it here. The petition is actually of MGP party, filed by a lawyer. Let MGP file this coalition petition here before us. There is a MGP party. They have one legislator. I will pass the order. Max, we will take 1.5 months. आपल्याक मुख्यमंत्री जावपाचो आसा. पक्ष मुख्यमंत्री करतलो म्हणून रावला. हंगामी सभापती मायकलान प्रुडंटा कडेन जाहीर इत्सा उक्तायली. ताका खंय सभापती जावंक नाका. सभापती जालो काय लोकांचे प्रस्न विधानसभेत काडूंक मेळनात. प्रमोद सावंत म्हणटा मुख्यमंत्री म्हणून सध्या हांवूच आसा आनी कोणाचो प्रस्नच येना. बीजेपी मुखार सध्या सभापतीच्या इलेक्शनाचो पेच. Speaker position should be always held by a very senior most person who's due to retire for the next term. तुमच्या मनान कोण असो आसा? माझ्या मनान आहा तशें जायना तें. माझ्या मनान आसलें चीफ मिनिस्टर जावपाक. अजुनी करूंक ना म्हाका पार्टी. सो हांव तरी रावला फुडें करतलें म्हणून. Party forces me to become speaker. I don't want. Issues can be raised by a member of the Legislative Assembly. A speaker can't bring these issues up. So
my decision is right as per my conscience. सीएम पद काय आत्ता वेकंट ना, स्पीकर पद वेकंट आशिल्लें, त्या खातीर त्या पदाचेर विचार जावं शकता. बट प्रेझेंट आय एम देर, सो दॅट इट इज क्वेश्चन डजन अरायव. ग्रेटर पणजी पिडीएक आपलो विरोध आशिल्लो, मात फाटीं कितें जालें तें सांगूंक आज पर्रीकार ना. घडये त्या प्रस्नाच्यो जापो आज मेळच्योय नात अशी जाप बाबुशाचे पिडीए चॅरमॅनशिपीचेर सिद्धार्थ कोगळकारान दिली. तो प्रुडंटाचे हेड ऑनात उलयतालो. वेलिंगकाराची उमेदवारी बीजेपीक हरोवंक स्मार्ट सिटीचेर आपूण कसलेय चवकशेक तयार म्हूण सिद्धार्थ उलयला. बाबूश मोन्सेरात हो तुमच्या सरकारांतलो एक अलायन्साचो घटक आशिल्लो. इतलेंच न्ही तर इतली पर्यंत जालें की एक ग्रेटर पणजी पीडीए जाली आनी त्या ग्रेटर पणजी पीडीएचो ताका चेअरमॅनूय केलो. इन हायंडसायट टुडे वॉज इट अ रॉंग डिसिजन? I was never for the decision. पण म्हजे एक strong belief आसा. Whatever decision, if I feel it is wrong, then I fight for against it. But एकदा decision जालें की I am strongly in support of the decision. We are going ahead with the elections on a positivity. म्हाका फाटलें कितें जालें घडलें कितें तें ना आतां मनोहरभाई तें आन्सर करपाक ना. आयज आमी ताजेर ते प्रश्नाचेर वचून कांय आमकां आन्सरां मेळपाक ना. आमकां आमचें लक्ष आसा पणजे. म्हणटात सुभाष वेलिंगकार तुमकां हरोवपा खातीर म्हूण उबो रावल्या. दॅट इज द टॉक. खंय जर आमी आयकत जाल्यार तेंच आयकूंक येता. सो डिफिटिस्ट मेंटॅलिटी घेवन खंयच फुडें वचपाक कोणूच शकना. 2000 सालांत पयलीं भारतीय जनता पक्षाचें सरकार गोंयांत घडलें आनी तेन्ना तें कोएलिशन सरकार आशिल्लें. 2002 जेन्ना परतें इलेक्शन जालें तेन्नाय हेंच चित्र आशिल्लें. वेलिंगकर सर प्रॉब्ली वॉज इन द फोरफ्रंट ऑफ ऑल दीस. सो काल एक भुमिका, आयज एक भुमिका. म्हाका दिसता लोक सुज्ञ आसा. तुमी कितें म्हणटात, ही सुभाष वेलिंगकराची हिपोक्रेसी? हांवें आत्तां तुमकां सांगलें की एक भुमिका एका वेळार घेवन आपली भुमिका 360 डिग्रीज चेंज करून दुसऱ्या वेळार घेवप इज नॉट द रायट. दे आर ह्या रेजिंग सम फटिंगपणाचे सिरियस इश्यूज. व्हाईट पेपर कित्याक जाय तसलो पेपर तुम्ही चेक करा. गव्हर्नमेंटाची कामां आसता, दे आर ओपन डॉक्युमेंट्स. एवरी डॉक्युमेंट इज एक्सेसिबल टू यू आर सेइंग यू आर ओपन फॉर एनी स्क्रुटिनी? एब्सोल्युटली. खंयच्याय स्क्रुटिनी खंयचेंय कितें करा, ट्रूथ हॅव टू कम टू द पीपल. पणजे पोलिसांनी सगळ्या धर्मीक थळांच्या मुखेल्यां बरोबर ब्रेस्तारा बसका घेतली. श्रीलंकेत हालींच इगर्जींनी जाल्ल्या आतंकी हल्ल्याचे फाटभुंयेर अलर्ट आयिल्ल्यान पोलीस सादूर जाल्यात. पोलिसांनी तांकां CCTV कॅमेरा बसोवंक सांगल्यात. पोलिसांक सहकार्य करचें म्हूण ऑर्द काडल्या. पणजे इगर्जीची सुरक्षा बरीच वाडयल्या. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक. पणजे स्मार्ट सिटी वेल्यान महापालिकेचें पेटलां. कांपालार बाल भवना मुखार खोदकाम महापौरान वचून बंद उडयलें. पावस तेंकला आनी कॉन्ट्रॅक्टर फुटपाथ खणटात. 30 एप्रील मेरेन कामां बंद करात म्हूण आदींच सांगिल्लें. सगळ्या एजन्सींनी कामां बंद केलीं. स्मार्ट सिटीवाले कशेंच आयकनात. निमाणें कॉन्ट्रॅक्टराचें सामान महापौरान उखल्लें. महापालिका आयुक्त खंय राजकारण करता. पावसांत बुट्टी मारतली म्हूण चाळवल्ल्या नगरसेवकाचो आयुक्ताकच घेराव. म्हाका प्लॅन दिया. सिटी तुमी खंय फोडटले म्हाका पळोवंक जाय. बाबा तुमी खंय काम करतले म्हाका पळोवंक जाय. तुमी तुमचो प्लॅन दिया म्हाका. तेंच्यांनी म्हाका आज पर्यंत कांय दिलें ना. सकाळीं 8:30 सुमार हे पळय म्हाका फोन आयलो, हांव परत काम स्टार्ट केलो म्हणून. पूण हांव तसोच गेलो परत थंय गेलो. आमच्या सुपरवायझराक हांवें सांगलें की ट्रक घेवन यो. त्या प्रमाणे तेंचे तो सुपरवायझर ट्रक घेवन आलो. तेंचें सामान हांवें सगळें जप्त केलें. महापौर आणि नगरसेवकांनी उपरांत कमिशनराक घेराव घालो. मुझे पावर नहीं, तो मुझे पावर नहीं, कल से मुझे पावर नहीं, कमिश्नर मुझे बोलता आप लेबर का डिस्ट्रीब्यूट आप करेंगे क्या मैं करेंगे? आप बोलो मुझे. So at last whatever the power was with the mayor, you have all the taken over the power from me. So tomorrow something happens in our ward, the people are going to blame us.
See, I am no one to take in power or leave anyone in power. Whatever is being done, it is being as per No. See, all this work, it is not done in a haphazard manner, it is all done in planned manner, much before that. And in the district coordination meeting, it was all done after the detailed presentation of Smart City, and all the parties agreed that yes, there is sufficient time to complete the work and reinstate the affected roads. So, Mayor contention is that work cannot be completed within 15 days because monsoon will come after 15 days. I cannot comment on that. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. गोंयचें राजकारण सामकें बुरशें जालां. भ्रश्टाचार आनी अनैतिकता भल्ल्या. राजकारण नितळ करूंक आशिर्वाद दिवचो म्हणून गोवा सुरक्षा मंचाच्या पणजेच्या उमेदवारान भाऊक गाराणें घालें. अजाप म्हणल्यार भाऊच्या मिरामारच्या समाधीक सरकारान मारला कुलूप. वेलिंगकार आनी कार्यकर्ते गाराणें घालूंक गेट हुपून भितर. समाधी लोकांक उक्ती करची म्हणून बीजेपीचेर फोग काडलो. ना लोकां खातीर ओपन करूंकूच जाय तांणी हांगा मनीस दवरपाक जाय. वॉचमॅन दवरपाक जाय तांणी जाय तितले मनीस हांगा दवरचे आनी टायम दिवचो तरी म्हणजे अमूक ते अमूक वेळ पर्यंत खुली आसतली रातची बंद करपाक जाता सकाळी अमूक वरांचेर उघडपाक जाता पण दिसभर ही समाधी लोकांच्या दर्शना खातीर उगडी आसपाक जाय ती बंद करपाक बीजेपीच्या गव्हर्मेंटान जसो एरेस्ट केल्लो आसा भाऊ साहेबाक तसो ताका एरेस्ट करचें न्ही अशें आमचें म्हणणें आसा. ताणें खुलो श्वास गोंयकारांक घेवपाक दिलो तशाच प्रकारे खुलो श्वास घेवपाक आमी कटिबद्ध आसा आमकां जाय तो आनी म्हणून आमची मागणी आसा गोवा सुरक्षा मंचाची की भाऊ साहेबांक एरेस्ट करून दवरचो न्ही ताणें आपली पॉलिटिक्सां चालू दवरपाक. चिंचिनी तळे बांदावेल्या 2 फामिलीचे व्हायरल केस्तांवाचे केशींत पुलिसांनी एकल्याक उखल्लो. फामिलीची प्रॉपर्टी वेल्यान केस्तांवां कोयते रॉड दांडे हातोड्यो घेवन पेटले. केस्तांवाचो व्हिडिओ सोशल मिडियार व्हायरल. व्हिडिओ इतलो भयानक पळयतल्याच्या आंगार कांटो येवपाचो. कांय जाणांक कोयत्या दांड्याचो मारय पडला. कुंकळे पुलिसांनी चवकशी सुरू केल्या. So on the next day, his complaint was recorded, and we have registered that complaint also, while crime number 41, where his daughter has been assaulted. Daughter is 17-year-old, so we have invoked Goa Children's Act also in that case. The accused Cipriano Costa, who's son of that John Philip Costa, has been arrested yesterday, and he is in custody. Weapons of assault has been recovered from him, and further investigation is in progress. व्हिडिओ व्हायरल जाल्ल्यान पुलिसांनी दखल घेवन चवकशी सुरू केली. काही ॲक्टिव्हिस्टी पुलिसां मेरेन पावले. पुलिसांनी एकल्याक उखल्ला. वास्को तिरुपती हैदराबाद एक्सप्रेस ट्रेन ब्रेस्तारा रद्द केली. ब्रेस्तारा ती वास्कोच्यान वचची ना आनी शुक्रारा ती वास्को येवंक थंयसावन सुटची ना. साउथ वेस्टर्न रेल्वेचें तशेंच कांय रेल्वे रुळाच्या डबलिंगाचें काम चालू आशिल्ल्यान ट्रेन रद्द केल्या म्हूण वास्कोचो स्टेशन मॅनेजर सांगता. Vasco Tirupati and Vasco Hyderabad express trains which are scheduled to leave at 9 hours from Vasco on Friday has been cancelled actually. The incoming trains are also cancelled. This is on account of non-interlocked working in Gundakil division of Southern Railway for the commissioning of doubling between 2 sections of the division. Only one train is cancelled. Only from Vasco there only one train is cancelled. Further there is no cancellations. इतल्यानी बुलेटिनांगात सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.